एक भयंकर दुःख जाता, खूप वाईट दिसता. एक फ्रस्ट्रेशन आसा आणि तेंची जी हेल्पलेस काणी आसा ती जाणून घेवन खूप वाईट दिसता. अ, कारण गोंयच्या जंगलान इतलीं वर्सां वाग ना म्हणटाले. म्हाका वागांची भरपूर आवड. तसो हांव टायगर सेन्ससाक बंडीपूर टायगर रिजर्व, नागरहोळ टायगर रिजर्व, CWS आसा थंय पार्टिसिपेट केलां हांवें. खूब फावटी गेलां. सेंट्रल इंडिया, साऊथ इंडियाची खूप जंगलां भोंवलां आनी वाग पळोवपाची भरपूर इच्छा. त्यामुळे खूप कडेन फोटोग्राफी केल्या. पण गोंयान वाग पळोवपाची न्ही एक भयंकर इच्छा आसली. म्हणजे गोंयान जो वायल्ड लायफ सेन्सस जालो ताका आमी पयलीं खूब पार्टिसिपेट करताले. सगळीं गोंयची रानां भोंवल्यात. पण गोंयान काय आमकां फोटो केन्नाच वागाचो मेळूं ना. आणि सगळ्यात पयलो फोटो जो गोंयच्या जंगलान वागाचो आमकां पळोवपाक मेळ्ळो तो मृत अवस्थेन फेब्रुवारी 2009 जो केरी सत्री हांगा मेळ्ळो. तो पयलो फोटो म्हणजे एवर फर्स्ट फोटो फावंड इन गोवा वॉज द डेड वाघ असले पण ते कॅप्चर जायनासले. कॅप्चर जायनासले. आणि परत परत हे इन्सिडेंट जायत आसा. तो नवाचो इश्यू असो किंवा 2020 असो किंवा आता धारबनडे जो जालो तो अत्यंत वाईट दिसता की आता हो धारबनडो जो वाघ असलो तो काय जंगलांनी आमकां मरोंक ना. तो कोर एरियान ना, वायल्ड लायफ सँच्युरीन ना, नॅशनल पार्कान ना, रिजर्व फॉरेस्टान ना. इट इज नॉट इवन इन बफर एरिया. बट एका प्रायवेट जंगलान येवन एक वाघ मरता. आणि अशा तरेन की 15 दीस 20 दीस म्हणजे कालूच जी फॉरेन्सिक टीमीन सांगले की 3 आठवडे पयलीं गेला आसतलो. म्हणजे 3 आठवडे कोणाकूच कळना. खूप वाघाक वायट हेल्पलेस दिसता. कित्याक म्हटले? कारण जशें तुवें म्हटलें की हांवें 2009 जेन्ना वाघ मेळ्ळो तेन्ना आमी एक म्हजे संस्थेन म्हणजे हांव आतां विवेकानंद पर्यावरण जागृती फौजेचे अध्यक्ष ह्या नात्यान उलयतां. तेन्ना पयलो हांवें पोस्टर घातलेलो आनी पब्लीश केल्लो की आय हॅड टू डाय टू प्रूव माय प्रेजन्स. तशेंच जालें ना तें. म्हजो प्रेजन्स दाखोवपाक म्हाका मरचें पडलें. अगेन फॉर लाँग टायम वी सेट ऑफकोर्स फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक फोटोय मेळ्ळे तेजे उपरांत आणि बरेचशे डिस्कशन जालें. पण परत तोच एक चर्चा सुरू आसली की गोंयान वाघ आसा की ना, वाघ आसा की ना. ह्या चर्चे मदीं परत 2020 4 वाघांची हत्या जाता. परत तांकां मरचें पडलें प्रूव करपा लागून. तेजे उपरांत आमी परत तेच म्हणटा की गोंयान हे स्थायीक वाघ ना, मायग्रेटरी वाघ आसा. जर आमी टॅक्निकल भाग पळयलो लौकीक जाल्यार सेंट्रल इंडियान एका वाघाचो मेल जे आसता ती 35 ते 50 स्क्वेअर किलोमिटरची एरिया आसता. वेरज आमचे जे वेस्टर्न घाट्स आसा तो टरेन पळयत जाल्यार जवळ जवळ 100 किलोमिटर पर्यंत सुद्धा एका वाघाची रेंज आसता. आता 100 किलोमिटर जेन्ना एक वाघ किंवा वाघीण भोंवता तेन्ना तो गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटका पळोवची ना न्ही. कारण तांकां खबर ना, शिमो लागना तांकां. पण त्याचे एज अगेन्स्ट दॅट इफ यू सी all these cases, whether it is 2009 death case, whether it is 2020 or whether it is recent case, all these cases are at the foothills of Western Ghats, not above Western Ghats. गोंयान मेळ्ळ्या रायट, गांवाच्या लागीं मेळ्ळ्या. आमी जर दोंगरांची वयर एडजस्टंट टू द बाउंड्री म्हणलें जाल्यार फिर बी ठीक आहे, वी कुड हॅव अंडरस्टूड. आणि वाघीण जी आसा वाघीण, ती वाघीण आपल्या बछड्यांक घेवन काय चड भावा फिरना. त्यामुळे वाघिणूय मेळटा ती गांवा सायडीनूच मेळटा. आत्ता जो कालचो वाघ तोय गांवा सायडीन आसलो, 2009चो वाघ तो गांवा सायडीन आसलो. खंयच्या आदाराचेर आमी म्हणटात की ऑफकोर्स तो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ डिबेट. जे उलयतात मे बी दे आर मोर एक्सपर्ट दॅन अस अशें म्हणपा जाता. आनी एक गजाल, हे जेन्ना वाघ मायग्रेटरी म्हणटा हे सगळे, पण गोंयान एक कॅमेरा ट्रॅप लायल्ले आसले अशे खुबशे फोटो आमी पयलीं फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान रिलीज केल्ले पयले, पण हालींसराक आमकां ते दिसना. पण सद्या तुमकां दिसता गोंयान खूब वाघांचो वास आहा म्हणून, तेंचे प्रेझेन्स आहा म्हणून? लौकीक फाटल्या 6-7 वर्सांन 4 वाघ मेले. बरोबर 4 वाघ मेले. तरी आमी म्हणूंक शकता की गोंयान वाघ ना काय म्हणून. म्हणजे नक्कीचपणान म्हणजे इतले डेथ जाता म्हणल्यार फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान 100% हांवें म्हटलें शॉपिंग की भरपूर कॅमेरा ट्रॅप लायिल्ले आसतले. म्हादयनूच न्हय, पयले म्हादयन जाले आनी हे आतां नेत्रावळी भगवान महावीर अभयारण्यान थंय जाले. नेत्रावळी सकयलो भाग आसा. ह्या सगळ्या पट्ट्यान भयंकर आमचे कडेन वाघ आसपाकूच जाय. कारण हे जर डेथ पळयत आनी सायज जर त्या वाघांची पळयत जाल्यार 100% आमच्या गोंयान वाघ आसात. हांव विनंती करता की हो व्हडलो प्रश्न आसा गोंयकारांच्या फुड्यान की एक सायडीन म्हणटा वाघ ना आनी एक सायडीन वाघ मरतात. डिपार्टमेंटान जर डेटा आसा तो प्लीज रिलीज करचो. पण तुमी जंगलान भोंवता, तुमी रानान भोंवता आसतना तुमकां संपर्क जाता आसतले फॉरेस्ट ऑफिसर खूब कडेन. ते पर्सनल लेवलाचेर सांगता आसतले तुमकां कितें कितें पयलां तेंच्यांनी, वा तेंचे कडेन कितें डेटा जाल्यार तशें कितें? ना कशें आसा की देर आर लॉट ऑफ थिंग्स. आमचे कडेन लोक सुद्दां खूब फावटी उलयतात, काही अधिकारी उलयतात किंवा काही गार्ड उलयतात, तेंचो अनुभव आसता.
पण ते ऑफिशियल दायऱ्यान रावन तांकां ते काम करचें पडटा एज पर दे आर नॉट अलाउड टू स्पीक डायरेक्टली टू समवन आउटसायड बिकॉज इट्स अ सेन्सिटीव इशू. त्यामुळे तशें काय म्हणजे तशें ऑन रेकॉर्ड म्हणपाक मेळना, पण तशें रेकॉर्ड आमचे कडेन पगमांक कितलेशेच फावटी आमकां पळोवंक मेळ्ळेले आसा. आत्तां ह्या टायमार जर तुमी 70रीन अंजुणा धरणाच्या सायडीन जर पळयत जाल्यार कितलेशेच तुमकां पगमांक हमखास मेळटले जंय बिकॉज इट इज समर. आयच्या दिसा सुद्धा बिकॉज इट इज समर, वॉटर सोर्सीस आर व्हेरी लिमिटेड अवेलेबल इन दोज एरियाज. सो 100% मेळटले. मागीर हांवें सांगपाची गरज ना